आपल्या आड नाका आशिल्ली विधानां आनी आरोप करपा खातीर आदलो उपमुख्यमंत्री आनी प्रदेश उपाध्यक्ष बाबू कवळेकर सांगेचो नगरसेवक मॅथ्यू डिकोस्टा हांकां पयशे दिता असो आरोप सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला। सांग्या घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले। कवळेकर हे भाजपाचे उपाध्यक्ष आसून लेगीत तांच्या घरकान्नीचे व्हड व्हड बॅनर बाजारात लागतात। हाच्या वयल्यान कवळेकर हे खंयच्या पक्षान आसा हे कळप सध्या कुस्तार जाला असो थोमणोय सुभाषान बाबू कवळेकराक मारला। आयज तुम्ही पळयले आसा की बॅनर लागलेले आसात। भारतीय जनता पार्टीचो उपाध्यक्ष म्हणून बाबू कवळेकर आसा आणि तिची बायल जी म्हणजे सावित्री कवळेकर म्हजे अगेन्स्ट गेल्या त्या इलेक्शनाक पराभूत जाली, तिणी परत सगळ्याक बॅनर्स आनी हे लागले आसात। हो बाबू कवळेकर खंयच्या पार्टीन आसा तें म्हाका कळना। प्रत्येक फावटी म्हणटा बायल आयकना आपल्याली, बायल आयकना जाल्यार तूं आनी लोकांक कितें सांगतलो? लोक कितें आयकतले तुगेले? बायल आयकना म्हणूनच लोकांनी तुगे आयकना आनी तूं पडलो। अजून पर्यंत तुमकां जर फंडींग ताका करपाचें आसा म्हजे विरोधान करीत रावात। लॉस म्हाका ना, म्हाका खबर आसा। हांव गेले त्या फावटी सांगत आशिल्लो, हांवें डायरेक्ट कित्याक उलयता, 70-80 गाडी ही बाबूची आनी हो जो मॅथ्यू डिकोस्टा आसा ती बाबू कोण दिता तरी ही गाडी? तुज्या नांवार आशिल्ली गाडी, तूं ओन करपी गाडी। आज एखादें म्हणटलो बाबू कवळेकर की हांव ताजेर कित्याक उलयलें काय म्हणून, तूं ताका फंडींग करतलो सुभाष फळदेसायाचेर अशी दुशणां दिवपा खातीर, असले व्हिडिओ काडपा खातीर जातूंत भितर इन्सल्टींग, ऑफेन्सींग, ऑब्जेक्शनेबल भाशा वापरतात जाल्यार हांवें कित्याक वापरचें न्हय? म्हणून हांव म्हणटा, हांव डायरेक्ट चार्ज करता। ताका म्हाकाय प्रश्न येतलो